माय मोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया हेच्यो हेडलायन्स. 3 इडियट्सांत फुंगसूक वांगडू प्रेरणा दिवपी मनीस आतां पुराय वेगळ्या झगड्यांत दिता तोंड. सोनम वांगचूक 17 दिसां सावन आसा बेमुदत उपोशणाचेर. राजकारण, शिक्षणीक आनी मनरिजवण क्षेत्रांत ताचे भलायके विशीं हुस्को. सांकवाळच्या रस्त्याची अवतिकाय. 5 वर्सां सावन रस्त्याचेर घाला पड्डो. येरादारी करप्यांचे हाल. धाडवता जीव आनी गाडयो. फक्त करात मन की बात, काम की बात करपाक ना वेळ. थळाव्यांनी उजरायले सरकाराक. म्हापशा न्यायालया विशीं हुस्को. कोर्टाक ना धड पार्किंग सुवात. कांय आदवोगादाची सुबेजपणां. कार्यालयाची अवतिकाय. सरकाराक मारलो आदवोगादांनीच उलो. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. 3 इडियट्सांत फुंगसूक वांगडू प्रेरणा दिवपी मनीस आतां पुराय वेगळ्या झगड्यांक तोंड दिता. शिक्षण सुदारक आनी हवामान कार्यकर्तो सोनम वांगचूक 17 दिसां सावन बेमुदत उपोशणाचेर आसा आनी राजकारण, शैक्षणीक आनी मनरिजवण क्षेत्रांतल्या लोकांक ताचे भलायके विशीं हुस्को आसा. 17 दीस जेवणा बगर रावप, 8 किल परस चड वजन देवप आनी तरी सोनम वांगचूक म्हणटा जो मेरेन आपल्यो मागण्यो मान्य जायना तो मेरेन आपूण आपलें उपोशण सोडचो ना. 3 इडियट्स ह्या सिनेमान फुंगसूक वांगडू ह्या पात्राक प्रेरणा दिवपी शिक्षक आनी पर्यावरणवादी अजूनय दिल्लीच्या जंतर मंतराचेर निशेध करता. फकत ताका खावपाक लावपाचो यत्न करचो न्हय तर ताणें उप्रासिल्ल्या प्रस्नांचेर खरें उलोवप करपाचेर लक्ष केंद्रीत करूंक जाय अशें स्पश्ट केलां. वांगचुकाचो तेंको आतां फकत कार्यकर्त्यां परस खूब वाडला. 3 इडियट्स ह्या सिनेमान चतुर ह्या नांवान वळख आशिल्लो अभिनेतो ओमी वैद हाणें फुंगसूक वांगडू मरचो न्हय अशें भावनीक विनवणी केली. ह्या निशेधाचें रुपांतर तरणाट्यांच्या व्हडल्या चळवळींचें जाला. परीक्षेन अनियमितताय आनी तरणाट्यांच्या प्रस्नांचेर ऑनलायन मोहीम म्हूण सुरू जाल्ल्या कॉक्रोच जनता पक्षान सोशल मिडियाचेर हजारांनी समर्थक आनी लाखांनी फॉलोअर्स आकर्शीत केल्यात. परीक्षेचे पेपर लीक जाल्ल्याची आनी तरणाट्या भारतीयांचेर परिणाम करपी हेर प्रस्नांची जापसालदारकी घेवपाची मागणी आंदोलक अजूनय करतात. वांगचुकाची भलायकी इबाडत आसली तरी चळवळ उणी जावंक ना. सरकार गंभीर जाप दिता तो मेरेन हो निषेध चालूच उरतलो अशें समर्थकांचे म्हणणे आसा. सामने लगाया, हाथ जोड़ रहा हूँ सर. मैं भी हाथ बोल रहा हूँ. अरे उस इंसान को धूप लग रही है यार, मुश्किल में वो इंसान क्यों इतनी दिक्कतें खड़े कर रहे हो आप लोग? कहाँ है धूप ये बता दो. कहाँ है धूप मतलब दिख नहीं रहा है क्या सर? आपको धूप आ रही है? दिखाओ ना. क्यों जीना हराम कर रखा है यार? हटा के दिखाओ मेरे को. अरे हटा कर दिखाओ मतलब क्या दिख नहीं रहा है आपको? यहाँ से वो रिफ्लेक्शन दिख रहा है आपको? कहाँ है वो? दिख नहीं रहा है सर. नहीं है ना यहाँ धूप में आ जाओ. नहीं ये देखिए. अरे सर वो प्लास्टिक देखिए, वो प्लास्टिक पर दिख रहा है. अरे सर वो प्लास्टिक देखिए ना. अरे सर उनको धूप लग रही है सर. हाथ जोड़ रहा हूँ सर. क्या लगा? हाथ जोड़ने की जरूरत है. मेरे को दिखा दो धूप कितनी आ रही है, तेज कितनी आ रही है. मैं यही तो बोल रहा हूं. और तेज आती है जब सुबह होती है. एक सेकंड. वो मर जाएंगे तब आपको तसल्ली मिलेगी. अभी की बात. वो मर जाएंगे तब आपको तसल्ली मिलेगी. मैं जो बोल रहा हूं. अरे उनको धूप लग रही है तभी लगाया ना सर. इतने दिन लगाया क्या हमने? जब धूप नहीं थी तब नहीं. वैजकी अपडेटांतल्यान दिसून येता वांगचुकाची स्थिती खूब वायट जाल्या. स्नायू इबाडले आनी रक्तांतली साखर परत परत उणी जाल्ल्याच्यो खबरो आयल्यो. सगळ्यांक हुस्को आसलो तरी तो खंबीर रावला. म्हणटा खरो प्रस्न प्रभारी लोकां खातीर आसा. अजून कसलोच संवाद कित्याक सुरू जावंक ना. जशे जशे चड लोक ताका तेंको दितात आनी ताच्या भलायकेचो हुस्को वाडटा तसो हो निषेध आता फकत एका मनशा विशीं उरूंक ना. दीर्घकालीन लोकशाय पुशबॅकाक खरेच निकाल मेळटले काय ना वा फकत दुर्लक्ष जायत रावतले हो प्रश्न आसा. गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोवेकार आनी ओमकार देशप्रभू. सांकवाळच्या डीमार्ट लागसरच्या रस्त्याची वायट स्थिती विशीं लोकांचो हुस्को वाडत चल्ला. हो रस्तो फाटल्या 5 वर्सां सावन दुरुस्त करूंक ना अशें थळाव्यांनी आरोप केला. परत परत कागाळी करूनय बऱ्याच काळा सावन चलपी समस्या हाताळूंक नाशिल्ल्यान भाजपा फुडारपणा खाला आशिल्ल्या प्रशासनाक धारेर धरले. ये रोड लगातार 10 साल से हुआ है, बना नहीं है अभी तक. पहले भी क्या हुआ, बीजेपी का गवर्नमेंट था तो उसको भी बोल के बस उसने भी बनाया. सिर्फ क्या होता है, पैचवर्क होता है. और ये बार जो यहाँ की सांकौल कोर्तारेम की पब्लिक ने बीजेपी से तंग आके इंडिपेंडेंट को चुना था, वो ताकि उससे डेवलपमेंट हो गया. पर वो डेवलपमेंट के नाम के लिए वो भी बीजेपी में गया और सेम का सेम रोड का कंडीशन सेम है. और एक मेन इश्यू बोला तो मेन यहाँ पे एक डाइवर्जन था पहले जो अच्छा डाइवर्जन था. अभी वो डाइवर्जन बंद किया है. वो पूरा सिर्फ एक ही डाइवर्जन है.
इतना ट्रैफिक होता है, इतना अगर एक एक्सीडेंट हो गया ना तो समझो लगातार आधा घंटा तक अपने को रुकना पड़ता है पूरा ट्रैफिक के लिए सर। ये सब जो रास्ते के जो प्रॉब्लम है बहुत सारा, जैसे कि हम लोग बचपन से यहाँ पे फायदा हुआ, स्कूल पढ़ा लिखा सब कुछ किया, बिल्ला में कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ बैनर लगाते गए और कुछ किया नहीं है। यहाँ पे सरकार तो बीजेपी का है, पंच मेंबर जो भी कुछ है। और यहाँ पे जो रास्ता है ये उमेया बिल्डिंग से लेके MS कॉलेज तक, यहाँ पे हमारा बच्चा लोग या सबके हमारा भाई बहनों के बच्चा लोग स्कूल में सुबह जब रेडी होके आते हैं, जब बारिश गिरता है उस कारण से अगर बारिश गिरने से कीचड़ में उछल गया, वो बच्चा वही कपड़ा पे स्कूल जाता है। थोड़ा सेंस रहना चाहिए। यहाँ के जो सरपंच पंच PWD का जो वर्क डिपार्टमेंट वाला, यहाँ पे MLA, ये सब लोग थोड़ा आँख खुला करो। ये रास्ते पे आप लोग नहीं घूमते, हम लोग ज्यादा यहाँ पे घूमते, हम यहाँ पे रहते हैं, ये हमारा तकलीफ है, हमको पता है यहाँ पे क्या करना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। मैं सबसे ये यहाँ का जो नागरिक को एक विनती करता हूँ कि या कोई भी तुम्हारे पास वोट मांगने के लिए आए तो उसको पहला बताएं आप, ये हमारा जो बिल्ला में जो रास्ता का जो प्रॉब्लम है ये थोड़ा ठीक कर दो। 10-11 साल से यहाँ पे रोड किया नहीं है, सिर्फ टूथ पॉलिश किया है, और पंचायत वो ये PWD यहाँ का पैसा हुआ निकाला हुआ है। पर आपका ये सबका विचार अच्छे से रखिए, आपका बच्चा लोग स्कूल पढ़ता है, यहाँ का कोई सरपंच मेंबर का बच्चा लोग स्कूल पे जाते नहीं है। और ये छोटा रास्ता है बहुत क्रिटिकेटेड, बोला तो यहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा घूम रही है क्योंकि ये नया हाईवे बन रहा है इसके लिए। मुखेलमंत्र्यान चवथी आदी खड्डेमुक्त रस्ते करपाचे आश्वासन दिल्लें, पूण खंयची चवथ तें मात सांगलें ना। आतां वचत थंय रस्त्याक लागून लोकांचे हाल जाल्यात, फोंडकुलां पडिल्ल्यान साबार अपघातय जाल्यात, निश्पापांचे जीवय गेल्यात, पूण रस्ते मात सारके जालेच ना। हे रस्ते अशेच उरतले, अशेच अपघात जायत रावतले, लोकांक प्रश्न पडला। मजगती काँग्रेस फुडारी महेश नादरान भाजप सरकाराचेर खर तिडक उक्तायत तांच्यो लो क्वॉलिटी कामांचेर बोट दवरलें। आमी D-Mart ह्या वाटेरान आसा आनी हांगा येवपाचें कारण म्हटल्यार रस्त्याचे जे इश्यूज बी पयले आसतले सामके वायट परिस्थितीन आसा। आमी लास्ट इयरच्यान हो जो इश्यू आसा हायलायट करीत आसा। थ्रू मिडिया आमी गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट सुद्दां केल्ले की फूल स्ट्रेच जो आसा फ्रॉम उमिया टू MES जंक्शन ताका रिसर्फेस करा, पूण सरकारान हेजे बद्दल विचार करूं ना। आमी PWDन सुद्दां रिप्रेझेंटेशन दिवन आयले, पूण पॉलिटिक्स आनी सरकार फक्त एक पॉलिटिकल पॅचवर्क म्हणटा पळय, पॅचवर्क पॉलिटिक्स तेच करत येयला। एवरी टायम जेन्ना हांगा पावस पडटा तेन्ना हो जो रोड आसा इट गोज बॅक टू वर्स्ट। हांगा खुबशे घरां आसा, खुबशे लोक रावतात, हांगा खुबशे गाडयो वयता ह्या रस्त्यार, भुरगे स्कुलान वयता, लोक कामां वयता, आनी हो जो रस्तो जो आसा एवरी टायम व्हडले व्हडले खड्डे आसता। द रोड इज इन अ व्हेरी बॅड स्टेट टू कम्यूट। लोक हे खड्ड्यान वचून पडटा, एक्सिडेंट जाता, इन्सिडेंट जाता, लोक इंजर्ड जाता, तरी पूण हो जो सरकार जो आसा, लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह जे आसा, दे आर टर्निंग अ ब्लायंड आय। म्हाका कांयच कारण दिसना वाय हांगा कामां जायना, कित्याक हांगा डबल इंजीन ना, हांगा 4 इंजीन आसा। एक तर सरकार तेंचो, दुसरो लोकल आमदार आंतोन वास तेंचो, तिसरो लोकल बॉडी पंचायत तेंची, आनी ZP तेंचो। हे चारूय रिप्रेझेंटेटिव्स आनी चारूय जे इलेक्टेड बॉडीज जे आसा जेन्ना तेंचे आसा, वाय आर दे नॉट एबल टू गिव द पब्लिक अ व्हेरी गुड रोड टू कम्यूट? वो लक्झरी न्ही, वो बेसिक राईट। एवरी इयर कोट्यांनी पैसे मोडटा, कोट्यांनी लोक रोड टॅक्स पे करता। जेन्ना रोड टॅक्स पे करता, वाय आर दे नॉट एबल टू गेट अ प्रॉपर रोड? एडवर्टीजमेंट इव्हेंट्स करून जायना। डेव्हलपमेंट इज कन्सिडर्ड अँड मेजर्ड when people get proper roads, proper education and proper health facilities. आम्ही मागता आमकां तुमचे फेल्ड अश्योरन्सेस नाका। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकर आणि ओमकार देशप्रभू। आता घेऊया एक ल्हानसो विसव। विसव उपरांत येवकार पोया फुडल्यो खबरो। म्हापसा न्यायालय संकुला विशीं सगळ्या आदवोगादांनी हुस्को उक्तायला। कोर्टांत 7 कोर्ट रूम आसात, पूण जज फक्त 2। सुवातेर आदवोगादाकच पार्किंगेक लागून तळमळचें पडटा। ते भायर सरकारी कामगारांची सुबेजपणां अशा साबार समस्यांचेर ऑल इंडिया लॉयर्स युनियनान बोट दवरलें। म्हापशेच्या कोर्टांत गाडयो पार्क करपाक धड सुवात ना। इतलो फंड येता जाल्यार दुरुस्ती कित्याक जायना? सरकारी कार्यालयांची अवतिकाय जाल्या।
ताचेरय नदर ना. मजगती रोहन खंवटे येवन 100 फायली क्लियर करून गेलो खंय. जाल्यार तांणी ताचें ऑफिस म्हापशा कोर्टा लागीं शिफ्ट करून फायली क्लियर करच्यो, कारण हेरांच्यो फायली क्लियर जावपाक 10 वर्सां लागतात. आदवोगादांनी रोहन खंवटेक धारेर धरलो. काल डेप्युटी कलेक्टर म्हापसा ह्या ऑफिसान एक इन्सिडंट घडलो. डेप्युटी कलेक्टर 2 जो बसता लास्ट एंडाक सांगतो त्याच्या ऑफिसान तो एज केसीस कॉल आउट जाता तशें एडवोकेटांनी क्लायंटांक लिटिगंटांक घेता भितर, आनी एक्चुली त्याच्या ऑफिसान बसपाक एक 15 जाणांक तरी जागो आसा. त्याच्या कॅबिनान AC आसा. तशेंच डेप्युटी कलेक्टर 1 कोर्ट रूम भायर आसा, स्टाफ भायर बसता आनी डेप्युटी कलेक्टर एसीन भितर बसता आनी मागीर मॅटर कॉल आउट करता. भायर जर तुमी खंयच्याय दिसा 10:30 जावं 3 गेले जाल्यार सामकें तुरुंब भरलेले आसता कोर्ट, कित्याक एका दिसान म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 100+ हियरिंग डेप्युटी कलेक्टर खंयचेय घेता. म्हापशानूच न्हू पण बाकीच्याय कडेन. पण वॉल्यूम सगळ्यान चड एस्पेशली लँड रेव्हेन्यू केसीस आनी जे लॉ एंड ऑर्डर जावं एनफोर्समेंटाचे आसा ते सगळ्यान चड म्हाका दिसता बार्देजान आसल्या कारणान हे कोर्ट सामकेच भरलेले आसता. आमी नोटीस केला की तशेंच डायरेक्टर ऑफ पंचायत जावं जे आमचे दुसरे क्वाझी ज्युडिशियल अथॉरिटीज आसा तितून डायरेक्टर केसीचो हियरिंग घेता, CDC जावं PDA जावं, सगळ्या ऑफिसांची परिस्थिती इतली गंभीर कंडिशनान आसा सध्या की आमच्यो ज्यो केसी थंय वयता आनी जे केसीचे हियरिंग जाता ते लॉजिकल कन्क्लुजना कडेन पावतले केन्ना काय ना हेजेरूच आमकां डावट मारता. सगळ्या बिल्डिंगांनी बेसीक म्हणजे एडवोकेटांक जावं स्टाफाक जावं लिटिगंटाक पार्किंग करपाक जागो ना. स्टोरेज केसीचो जे फायली आसता त्यो स्टोरेज करपाक जागो ना. रिकॉर्ड सेक्शन ना डिस्पोज केसी दवरपाक फायली. तशेंच कंटिन्युअसली लास्ट 3-4 वर्सां आमी नोटीस केला की जे गव्हर्मेंट ऑफिसर आसा तांकां म्हाका दिसता आमच्या रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट जावं खंयचे ज्या मिनिस्ट्रीच्या अंडर ते येता न्हू तांकां पयलीं सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग आनी कॉल सेंटरा कडेन धाडपाक जाय. कित्याक एकूय गव्हर्मेंट ऑफिसर रितीन बरे भाशेन कोण लिटिगंट जावं कोण एडवोकेट रितीन बरे भाशेन डिसंटली पार्लिमेंटरी लँग्वेज यूज करून उलयना. जेन्ना एडवोकेट आमकां म्हणटा की आमी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट तितून जे जुईज बसता ते येता आनी आमी दुसऱ्या सायडीक आमी रिप्रेझेंट करता. गव्हर्मेंट बार्देस सारक्या तालुक्यांसून म्हाका दिसता मॅक्झिमम रेव्हेन्यू फूल स्टेटाची अर्न करता. सब रजिस्ट्रारा कडेन जावं कोर्ट फीन जावं नाजाल्यार रेव्हेन्यू कोर्टाचे जे पेमेंट आसा तितून जावं इतले जर रेव्हेन्यू जनरेट जाता जाल्यार आमी त्या मार्केटाच्या मदीं आसता त्या बिल्डिंगान आमी कित्याक अजून पर्यंत फंक्शन करता. दर 5 वर्सां इलेक्शन येता जावं कितें तेन्ना एवरी टायम रेव्हेन्यू कोर्ट शिफ्ट करपाचे, गव्हर्मेंट ऑफिसीस शिफ्ट करपाचे, डिसेंट्रलायज करपाचे हे टॉपीक येता आनी आमचोच आमदार न्हू पण बाकीचे जे रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसात तेय सांगता की अमके कडेन शिफ्ट करतले अमके कडेन शिफ्ट करतले. जेन्ना हांगा अवेलेबल जागो आसा आनी विदीन क्लोज प्रॉक्सिमिटी म्हापसा एक सेंटर आसा ह्या तालुक्याचें जावं नॉर्थ गोवाचे पणजे सोडले जाल्यार हांगा ती फेसिलिटी अजून पर्यंत कित्याक प्रोवायड करिना. आतां गुंडा मावालीची गरज ना. काम सध्या गुंडा मावाली जे 10-15 वर्सां पयलीं करताले पळय ते आतां पुलीसूच करता. मिनिस्टराची पाकिटां उखलून तेंचे कडेन हाडून दिता. सेम वे रेव्हेन्यू कोर्टाची सेम सिस्टम जाल्यार एकूय ऑफिसर म्हाका दिसता सोडून मेजून एका हातीर मेजून 5 सोडले जाल्यार पयशे घेतल्या शिवाय खंयचेंच काम जायना. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, गौतमी गांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर. ONGC प्रस्तावित फ्लोटिंग जेटी प्रकल्पाक वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वान विरोध केला. ताका लागून पारंपारीक नुस्तेमाऱ्यांच्या उदरनिर्वाहाक लुकसाण जावंक शकता अशें तांणी नमूद केलां. तशेंच ह्या प्रकल्पाक येवपी खर्चाचेर तांणी उजवाड घालो आनी अधिकाऱ्यांक ताचेर परतून विचार करपाक सांगलें. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज 100 कोट्याची ONGCची जी फ्लोटिंग जेटी आसा ही कॉलेप्स जाल्ले कारणान आतां सद्याक जे फिशरमॅन आसात हेंचेर सद्याक भंय पडले कडेन आसात आनी ह्या फिशरमॅना भंय म्हणले जाल्यार जेन्ना ह्यो बोट्यो माउथ ऑफ द रिवराच्यान जेन्ना भितर सरतात या भायर सरतात त्या टायमार खंय तरी ह्या फ्लोटिंग जेटीचे जे पार्ट्स मोडोन पडले कडेन आसात हे तांकां डिस्टर्ब करतले आनी ह्या बोटींक त्रास करतले म्हूण सद्याक ते भिले कडेन आसा. आनी हेचे खातीर ते जो लोकल जिल्ला मेंबर आसा हेकाय मेळ्ळे
त्याचबरोबर तेणी जो स्थानिक MLA आसा क्रूज सिल्वा एकाय मेळ्ळे कडेन आसा तेणी ग्रेवन्सीस घातले कडेन आसा आनी तेणी सांगले कडेन आसा की बेगीच्या बेगीन ह्यो काडच्यो म्हणून आनीक आमकां रिलीफ दिवचो म्हणून कित्याक आतां 1 तारखेच्यान बोटी घालतले आनी हे जर आनीक वादळ जावपाचें आसा आनी ह्या वादळाच्या बाकीचे जो पार्ट्स आसा ते जर मद येवन पडले जाल्यार खंय तरी हांकां त्रास जातले आनी हांकां फिशिंगे वचपाक मेळपाना बोटी भायर घालपाक वचपाक मेळपाना आनी ह्यो जर मेळना जाल्यार हांकां कंपन्सेशन दितलो कोण सद्याक हो एक प्रश्न निर्माण जाले कडेन आसा आनी हेचे खातीर MLA जो आसा हेणें सद्याक कलेक्टराक लेटरूय बरयले कडेन आसा की डिजास्टर मॅनेजमेंट ONGC लोकल फिशरमॅन आनी आमकां सुद्दां घेवन एक मिटींग घेवची आनी हितूंक तेजेर तोडगो काडचो म्हण तेणी मागले कडेन ना जाल्यार ह्या फिशरमॅनाक भितर आनी भायर येवपाक म्हण तें मेळपाना आनी तांकां त्रास जातले. बेतूल जेटी हो गोंयांतल्या ONGCच्या प्रगत प्रशिक्षण संस्थेन विकसीत केल्लो प्रकल्प आसून ताजें अजून बांदकाम चालू आसा. भारत उर्जा सप्तक 2026 वेळार उदकाचेर आदारीत मर्यादीत हालचालीक परवानगी दिवपा खातीर सुरक्षा तपासणी उपरांत जेटी तात्पुरती उक्ती केल्ली. जाल्यार उरिल्लें बांदकाम आनी अपग्रेडेशन अजून चालू आशिल्लें. जेटी अजून पुराय जावंक ना वा अधिकृतपणान उक्ती जावंक ना. ह्या वाठारांत वायट हवामान आनी खवदळी दर्याची परिस्थिती आशिल्ली, जाका लागून बांदकाम चालू आशिल्लो काय भाग कोसळिल्लो. ही जेटी ती फ्लोटिंग जेटी ती कॉलॅप्स जाल्लो आहा ती आतां आनी काय तुफान जालें जाल्यार ती सोगटी येतली आनी आमची रिवर मावथ आहा हाडयेचे थिंग रावतली जी तर थिंग रावले जाल्यार आमची तूं जाणा पळय ते सद्या वीत आहा तें सामकें लेस आहा आनी तें हाय टायड जालें जाल्यार ती भायर वचपाक मेळटा आनी ही आनी ऑब्स्ट्रक्शन थिंग येयलें जाल्यार ट्रॉलर्स ओनर्सांक भायर वचपाक मेळपाना. सो जात तितले बेगीन हे ONGCक आमी तांकांय सांगलें आहा हें क्लियर कराय म्हणून कित्याक सिजन लागीं पावलो. फर्स्टाक ताजें ऑगस्टाक सिजन स्टार्ट जातलें ट्रॉलर्स भायर येतले भायर वचपाक तांकां मेळना जाल्यार तांकां टोटल लॉस जातलें कित्याक तांचे लेबर 40-50 लेबर्स आसता तांकां जेवपाचें खावपाचें पेमेंट आसता. जर तर ट्रॉलर्स फिशिंगाक वचना जाल्यार हेंगे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो हें लॉस जाता तें. आतां ही 100 crores मोड कितले मोड पूण तेंचे फायद्याचें ते करताय पूण डिस्टर्ब आमकां जाता आमची ट्रेडिशनल फिशरमॅन जाता. तेजे भाशेन आमी काल हेंय लेटर दिल्लें आहा आमचे कलेक्टराक एक मिटींग अरेंज कर म्हूण जावं ते आमचे ONGC प्लस आमचे डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी कलेक्टर आनी आमचे कॅप्टन ऑफ पोर्ट आनी कन्सर्न दुसरें डिपार्टमेंट आहा ते फिशरमॅन आहा तांकांय घेवन एक मिटींग घे म्हणल्यार हें सिट्युएशन थिंग कितें क्रिएट जालें तें आनी वर्स थिंग आनीक एक सिट्युएशन आहा थिंगा तेमी लायट्स घातलो हय आनी लायट्स घातला ते दर्या फेसिंग करताय आनी त्यो लायट्स त्या ड्रायव्हर ते ट्रॉलर्स चलयता तेज्या दोळ्यार पडले जाल्यार ते डिस्टर्ब जाता. डिस्टर्ब जाल्यार भितर येता आसतना एक सायडीन चयला चवटी तळपां दोंगर तो आनी एक सायडीन ती आमची मोबोर बीच कित्याक एक सायडीन खंयच्यानय गेले जाल्यार ग्रावंड जातली ना तळपाचें पडून ती बोट फुटपाक जाता आनी ही इन्सिडंट लास्ट जाल्ली हय ही आमच्या ट्रॉलर्स ओनरान सांगलो आहा हे प्रॉब्लम ते फेस करतात त्यो लायटो तांकां इमिजिएटली काडपाक रावपाक जाय. आनी ह्या फिशरमॅनाक हे फकत आमचे बोट ओनर्स थिंगा वॉटर स्पोर्ट्स आनी दुसरे आमचे मागकार आसता कोण दुसरे व्हड्यांनी फिशींग करता तांकांय हें डिफिकल्ट जाता कित्याक तो मावथ आहा तें सामकें डेंजर मावथ थिंगा कितले व्हडले करंट येता थिंगा कित्याक ते आमकां ONGC कोण तें केलां तांकां ती खबर आसपाना कित्याक आमचे ट्रेडिशनल थिंग फिशरमॅन ते जाणा थिंगा हिस्ट्री ह्या मावथाक कितें कितें जाता तें. तो जेटी तो ONGC जेटी पळय कोल्या न्हू तेजो एक्चुली तो बरो प्लॅनिंग कोण आसना बरी हें सेटलमेंट कोण आसना तेणी ती एक जेटी बांदिल्या आनी ती जेटी पयली एका मोड गेली आनी आमगेले टॅक्स पेयराक पयशे 100 कोटी थिंगा वेस्ट केले ते 100 कोटी जर आमगे जेटी जर फावंडा तर दिल्ले आमगेले एरिया सगळी काम जाता आसलेली वेली आमगे जेटी कॉन्स्टिट्युएंसी पळय आहा ती काम करून काम करपाक ते पयशे मेळटा आसले न्हू ते 100 कोटी थिंगा वेस्ट केलो ते आतां सद्या थिंगा कितें जालां आतां जेटी मोड ती सगळी आतां हांडी भितर सता थिंगा सगळे त्रास जालो आहा. आमगे गापटी बाव आहाय हारी बाव आहाय ते आतां होळीगेन वयतले हाल्या आनी तेंगे ती होळी आहाय ती सगळी लागडाची ती तर हाल तर तेंगे एक दोगडा कित्याक तर आडोल जाल्यार आमगे ती सगळी होळी डॅमेज जाली लोकांकूय डॅमेज झाडां आनी कॅज्युअलिटी सगळ्या त्रास जातले आनी हाल तळेच्यान बोटी भायर घालपा आहाय. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर.
परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पोया फुडल्यो खबरो. खर पावसा उपरांत निमाणे गोंयच्या मनसुनाक एक लांब विसव घेतला. उटंगाराचो पावस थांबिल्ल्यान राज्यांतल्या पावसाच्या अदमासाक लागून लोकांक हुस्को जावपाक लागला. नैऋत्य मनसून सामको दुबळो जाला. पावस सामान्या परस खूब उणो आसा. तापमान 47 परस बरेच वाडलां अशें हवामान खात्यान म्हळां. हो फक्त एक ल्हानसो मनसून पॉज आसा काय हुस्को करपी सुक्या काळाची सुरवात? नितळ मळब जातकच तापमानांत वाड जाली. पणजेन 33.5 डिग्री सेल्सियस आसा, जो सामान्या परस 4 अंशांनी चड आसा. जाल्यार मुरगांवान 33 डिग्री सेल्सियस मेरेन तापमान पावले, जाका लागून पावसाळ्याच्या हंगामाच्या मदल्या काळांत लेगीत उष्ण आनी दमट दीस उरलो. फुडल्या कांय दिसान हलको पावस पडपाची शक्यताय आसा आनी 17 जुलय सावन परतून हलको तो मध्यम पावस पडटलो अशें हवामान खात्यान सांगलां. नैऋत्य मॉन्सून गोंयांत दुबळो. पावस एकसुरे वाठारा पुरतो मर्यादीत. गोंयांत पावस पडूंक ना. हंगामी पावस सादारण परस 34.6% उणो. 17 जुलय सावन मध्यम पावसाची शक्यताय. गोंया खातीर हवामानाची शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगसो.